खबरो विस्तारान सुप्रीम कोर्टान रिन्यूवल रद्द केल्ल्या 88 मायनिंग लिजांचो ताबो घेवपाची प्रक्रिया गोंय सरकारान सुरू केल्या। मायनिंग कंपन्यांक ह्यो मायनी म्हयन्या भितर सोडूंक सांगल्यात। बाकीच्या 170 लिजांचो ताबो घेवंक नोटीशी धाडपाची प्रक्रियाय सुरू। GMOEA म्हणटा नोटीस मेळ्ळ्या, प्रकरणां कोर्टात आसा। सरकाराक रितसर जाप दितले, न्यायीक मार्गानूय उपाय काडपाचे यत्न जातले। गोंय सरकारान सगळ्या खण कंपन्यांक तांच्या ताब्यात आशिल्ल्यो खणींचो ताबो सोडपाक नोटीशी धाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। सुप्रीम कोर्टान लिजांचे रिन्यूवल रद्द केल्ल्या सगळ्या खणींचो ताबो सोडपाक खण कंपन्यांक एका म्हयन्याची म्हळ्यार 6 मे ते 6 जून 2022 मेरेनचो वेळ दिला। जर एखाद्या लीज धारकान ताबो सोडलो ना जाल्यार फुडली कारवाय जातली म्हूण सरकाराची शिटकावणी। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण लिजींनी खणींचे लीज वाठारात ऑफिसां आसल्यार बंद करची, लीज वाठारांतलो आपलो बाकीचो सेटअप काडचो। सरकार लिजांचो ताबो घेतलो, मायनिंग सुरू करूंक पावणेचो मार्ग मेकळो। खाते बाकीच्या 170 खण लिजांचो ताबो घेवपाचे प्रक्रियेत। मीन निर्गतदारांची संघटना GMOEAन हे विशीं जाप दिल्या। GMOEAच्या वांगड्यांक सरकाराच्यो ह्यो नोटीशी आयल्या, आदेश दिल्लो ना। ही प्रकरणां सध्या हायकोर्टा मुखार न्याय प्रविष्ट आसात। हे फाटभुंयेर GMOEAन सरकारा फुडें हो विशय रितसर मांडप तसोच न्यायीक मार्गान उपाय काडपाचे यत्न जातले, अशें GMOEAन नोटीशी विशीं म्हणलां। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। सस्पेंड केल्ल्या 8 ओडीपींचेर चर्चा जाल्या। सविस्तर रिपोर्ट फुडले बसकेंत TCP बोर्डाक दितले। 6 म्हयन्या भितर निर्णय जातलो। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक उलयला। सस्पेंड केल्ल्या ओडीपी विशीं रिव्ह्यू समितीची पयली बसका TCPंत जाली। म्हापशां, मडगांव, वास्को, पणजे, फोंडे, हडफडे, नागवा, कळंगूट, कांदोळेचे ओडीपी 27 एप्रिलाक सस्पेंड केल्ले। Architect, Indian Institution, ITPI, IICI, all these representatives were there today in present, and we have broadly discussed like what should be our way forward, like to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee, on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, it was just broad basis which we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they have complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned PDAs before the next meeting to deliberate on them further. 60 days enough. Should be. We are trying to finish it. Of course, the timeline is given. Like we want to go with the timeline given. Within that, no further extension, etc. We are trying all our business people, all are their professionals. They are devoting their time for the purpose. So we have to see that we finish within our given time. जुवारी एग्रो केमिकल्स एंड टाकयेचे ब्लास्ट केसीन वेर्णा पुलिसांनी FIR रेजिस्टर केलो। जुवारीचे कांय स्टाफ आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR। जुवारीच्या सुपरवायझराक अटक केला, आनीकूय कांय जाणांक खंय अटक जावं शकता। DYSP निलेश राणे सांगता। In regards to that Zuari Agrochemicals Limited conducted tank blast, the Verna police station has registered FIR against the supervisor of Bokaro engineering company, who is in contract with the Zuari for maintenance work, and they have also booked FIR against the immediate supervisory staff of the company. So the investigation is in progress. Yesterday, one supervisor Pradhan, who was present at the site at the time of accident and who has failed in his duties to supervise the work properly, he has been arrested, and more likely arrests are to be followed. So any negligence you noticed from the part of the company? That all roles are being investigated. Only after investigating the each and everyone's responsibility and the negligent role, then only they will. सध्या तुम्ही एक सुपरवायझर अरेस्ट केलो आसा सध्या, आणि मोर अरेस्ट लायकली. More arrests. ब्लास्टान सोंपल्या त्या तिगांच्या फॅमिलीक भरपाई दिवची म्हूण सांकवाळचो सरपंच मागता। कामगार रेग्युलर आसूं वा कंत्राटदार आधार खंय दिवपाकूच जाय। ते जुवारीचे फिक्स वर्कर आसूं नी नाल्यार टेम्पररी आसूं नी, कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर आसूं नी, पण हांव कितें म्हणटा जुवारी तेंका रेम्युनरेशन कितें मेळपाचें आहा तेंका जुवारी सायडीच्यान जे तुमचे फिक्स वर्कराक नाल्यार एक वर्कर आमी सगळे मनीसूच, ते कॉम्पेन्सेशन तेंकाय ते हिशोबान तेंका मेळपा जाय। आनी हेजे फुडें हांव म्हणटा असले इन्सिडेंट जावपा जायना, कित्याक लोक काल सारके टोटली भिल्ले काल
कितें म्हणटाले हे एक अफवा येयल्ले की लोकां मदीं की सगळे गॅस लिकेज आहा म्हणून. सपोज एक गॅस लिकेज कितले लोकांक कितले त्रास जातले. सपोज जावना तशें की देवाचे एक आशिर्वाद आहा म्हणून तशें कितें व्हडलें इन्सिडंट जावना जालें तें बारीक हितून काबार जालें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. चोर्ला घाट मार्गाच्या हॉट मिक्सिंगाक लागून हेवी व्हेकल ट्रॅफिकाक मार्ग बंद म्हूण PWDन फर्मान काडला खरें, मात येरादारीचो गोंधळ. म्हालाच्यो गाडयो चोर्लाचे गेटीर येवन आडकतात. थोडे अनमोड मार्गान आंबोली घाटातूय काम चल्लां. खानापूर अनमोड काम चलिल्ल्यान अनमोड मार्गार हेवी गाडयांक आदेशा वरवीं बंदी. तरी ट्रॅफिक चालूच. थोड्यांची यल्लापूर कारवार गोंय मार्गान उपराटी एंट्री. सध्या तिनूय घाटांनी हेवी व्हेकल ट्रॅफिकाची सुट्टा तशी यो वच. जेन्ना आतां दोन चोर्ला घाटाचे सध्या रस्त्याचें काम चालू आहा, तशेंच आंबोली घाटूय सध्या कामाक लागून बंद केल्लो हेवी व्हेकल्सां लागून, तेन्ना ही जी गेट आसा मोल्या जो आमी म्हणटा अनमोड घाट, हांगासर एक 10% फक्त ट्राफीक वाडलेलें आसा. वेरेज हांगासर जो पळेम आहा वाया कारवारच्यान ज्यो हेवी व्हेकल्स आहा त्यो सगळ्यो थंयच्यान डायवर्ट जाल्ल्यो आसा. सो आमी पळोवपाक शकता हांगासर व्हडलोसो ताण तणाव ना गाडयांचो, एक सुरळीत रस्तो आसा. कारण रामनगरचोय रस्त्याचें काम सध्या सुरू आसा आनी ताका लागून हेवी व्हेकल्स चड हांगासर येना. फक्त एक 10% व्हेकल हांगासरल्यान वयता. रोड गिर रहा ना, उधर टाइट हो रहा था, इसलिए इधर आया. पुलिस नहीं है ऊपर? है चारों उधर. छोड़ा तुमको? टाइट है वो रास्ता, टाइट हो रहा है. वो रोड डाल रहे ना, रोड डालने से जरा टाइट हो रहा है बोल के इधर लगा लेंगे बोल के आया. लेकिन ये व्हीकल बंद है करके बोला नहीं तुमको? कौन? नहीं, कोई भी नहीं बोले सर. ये अलाउड है करके बोला? हम कंटिन्यू आ रहे ना सर, अब तक कोई भी नहीं बोले. बता रहता तो नहीं आते ना सर हम लोग. व्हेकल जेंका कोणाक खबर ना की हांगासून सोडटा ते डायरेक्ट येता आनी हांगासर येवन अडकून उरता. तांकां खबर पयलींच सूचना दिवंक जाल्ली की तेंच्यांनी व्हेकल हांगांतल्यान बंदी केला. पयलींच एक अलर्ट जारी करपाक जारी केल्ले, पण ती सूचना सारकी पावना अशें दिसता. मध्यम स्वरूपाची गाडी आसा, म्हणजे भाजी दूध घेवन वयता त्यो सगळ्यो गाडयो त्यो ह्या मार्गांतल्यान वचूंक चालू आसा. ताका लागून जो चोर्ला घाट बंद आसा तेजो परिणाम तितलो कांय जावचो ना. येल्लापूर कारवार गोवा ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जातली किंवा जास्ती वाहतुकींचे प्रमाण जास्त जातले अशें चित्र आसले, परंतु तशें कांय ना. सध्या ह्या मार्गांतल्यान नॉर्मल गाडी जाता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू, कल्पेश गावस, सिद्धार्थ कांबळी आणि कारवार सावन प्रमोद फोंडे. खासदार मंत्री श्रीपाद नायकाचो पूत सिद्धेश नायक उत्तर गोंय ZPचो नवो अध्यक्ष जाता. सिद्धेशाच्या नांवाचेर भाजपान शिक्को मारलो. वेंचणुकेची फॉर्मालिदाद. कार्तिक कुडणेकारान अध्यक्षपद सोडले उपरांत हे पद रिते जाल्ले. सिद्धेशाच्या नांवाची घोशणा BJPचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडेन केली. कुडणेकर, कार्तिक कुडणेकर त्यांनी राजीनामो दिल्यानंतर ते अध्यक्षपदे रिकामी आशिल्ले. कारण आमी पयलीं ठरयल्लें की एक वर्सा भितर बदल करप आनी त्या प्रमाण फाल्यां नॉमिनेशन फायल करपाचो आसा आनी 9 तारीख निवडणूक जातली आनी आमचे सिद्धेश श्रीपाद नायक यांचे नॉमिनेशन बरप म्हणून तांकां सगळ्यांची बैठकीत सांगितलें. कारण निवडणूक ही पार्टीच्या सिंबॉलाचेर जाली आनी त्यामुळे पार्टी हॅज टू डिसायड. PWD भलायकी खाते आनी GMCन केल्ल्या नोकर भरतीक आव्हान दिवपी 3 वेगळ्यो याचिका हायकोर्टान. याचिकादार म्हणटात भलायकी खात्यातले 95% यशस्वी उमेदवार एकाच मतदारसंघातले. हायकोर्टान सरकाराक धरून संबंधित प्रतिवाद्यांक नोटीस काडल्या. सुनावणी जूनाच्या दुसऱ्या सप्तकांत दवरल्या. भलायकी खात्यातल्या वेगवेगळ्या पोस्टांच्या नेमणुके आड तशेंच PWDतल्या ज्युनियर इंजिनियर आणि GMCतल्या ऑर्थोपेडिक असिस्टंट पोस्टाच्या नेमणुकी आड 3 वेगवेगळ्यो याचिका हायकोर्टात दाखल. भलायकी खात्यातले 95% पोस्ट एकाच मतदारसंघातल्या उमेदवाराक मेळ्ळ्यात म्हूण याचिकादाराचो आर्ग्युमेंट. GMCतल्या ऑर्थोपेडिक असिस्टंट पोस्टा खातीर लेखी परीक्षेक नाशिल्लोच उमेदवार सिलेक्ट जाला म्हूण याचिका. PWDच्या JEE पोस्टा खातीर डिप्लोमा होल्डर उमेदवारांक डिग्री होल्डरा परस चड मार्क म्हूण आनीक एक याचिका. सुनावणे उपरांत कोर्टान सरकार धरून संबंधित प्रतिवाद्यांक नोटीसी काडल्यो. जूनाच्या दुसऱ्या सप्तकात 3 याचिकांचेर सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया.
सावंत सरकाराच्या 2.0 सोपुतविधीक सरकारी तिजोरेंतल्यान 5.5 कोटी खर्च. आरटीआय म्हायती उक्ताडार 28 मार्चाक मुख्यमंत्री सावंत आनी 8 मंत्र्यांचो सोपुतविधी जाल्लो. वेळ उणी म्हूण रजाव दिवन टेंडर नासतना इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीक इव्हेंट दिलो. आयरिश म्हणटा ट्रान्सपरन्सी ना. सीएजीन चौकशी करची. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा प्रधानमंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री येता तेन्ना असो खर्च जाताच. Our government spent a whopping over 5.5 crores on the swearing-in ceremony of Chief Minister Pramod Sawant and his 8 ministers, revealed that the whole process was not transparent and there was no accountability. The whole contract was given to an event management company from Vasco, which I am informed is owned by a close relative of a senior BJP leader. Such a huge expense could have been incurred when the Goa State Exchequer is totally bankrupt. It is unacceptable that when poor people for their social welfare benefits are waiting for 5 months, their benefits have not been paid, that this government had the audacity to start its term in office by incurring 5.5 crores on the swearing-in ceremony. मीडियान बीजेपी प्रदेशाध्यक्षाक हे विशीं विचारले. So how you look at, because when the government is in the financial crunches, social service welfare scheme also has been stopped. How you look at this? कशें आसा पळय तें जावन गेलें न्ही. आज कितें आहा तें नको, पूण एखादें ग्रँड म्हणजे तिसऱ्या वेळार एखादी सत्ता येवप हें म्हाका दिसता हाचे पयलीं जावना. आनी त्यामुळे देशाचो पंतप्रधान आनी देशांतले केंद्रांतले मंत्री जर एखाद्या फंक्शनाक येवपाक सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली करपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान लोकांनी यश दिल्लें आसा आनी त्या यशाक लागून डेफिनेटली जें केल्लें आसा तें योग्य केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तमनार प्रकल्पा विशीं सुप्रीम कोर्टान घाल्ल्यो गायडलायन्स पाळून प्रकल्प फुडें व्हरतले. वीज मंत्री सुदिनान स्पश्ट केला. वीज दरवाड 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. नियामक बोर्डाचे शिफारसी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आनी सबस्टेशनांक प्राधान्य. सुदीन मडगांवां कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. 8 एप्रिलाक तन्मार ट्रान्समिशन 440 केव्ही लायनी उचेली सीईसीची शिफारस सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्या. सध्याचे 220 केव्ही लायनी बरोबर समांतर नवी लायन घालप म्हण सीईसीन 23 एप्रिल 2021 शिफारस केल्ली. गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर कोर्टान निकाल दिल्लो. प्रोजेक्टाचो सुप्रीम कोर्टान ज्या प्रमाणे डिसिजन दिला त्या प्रमाणे आमी वतले. ज्यो ओल्ड सुपा आनी कर्नाटकांतल्यान लायनी आयल्या त्यो इन्क्रीज करून ताचेर 2 हे घालून आमी तें करपाचें अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां. तें हांवें विधानसभेत ऑपोजिशन आसतना उलयल्लो ते सुप्रीम कोर्टान से दिलो. JRC रेग्युलेटरी बोर्डाच्या शिफारशी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. JRC करता, रेग्युलेटरी बोर्ड आसता आमचो तो, आनी त्या रेग्युलेटरी बोर्ड प्रमाणे आमकां वचपाक जाय. कारण गोवा इंडिपेंडंट ना वीज हेचेर, आमी डिपेंडंट आसा आनी त्या खातीर ते जे कितें सांगता तें आमकां आज ना फाल्यां करचेंच पडटा. ही वीज दरवाड जवळ जवळ 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. आज ती आमी चालू केल्ली आसा. कमीत कमी 10 पैसे वाडल्या, चडांत चड 40 पैसे वाडल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आणि सबस्टेशनांक प्राधान्य. नवे स्टेशनां, सबस्टेशनां आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम. हे मोठ्या प्रमाणात दाखोवप म्हणजे हे न्हय, हे रस्त्या देखून आसता ते न्हय. जी वीज येता तांचे ट्रान्सफॉर्मर आसता मोठे आनी तातूंतल्यान जी वीज पास जाता ती वीज जर फ्लक्च्युएट जावची ना, सारकी उरतली, जाय तशी मेळटली जाल्यार हें करपाची आवश्यकता आसा. तें हांवें करपाक आतां घेतलें. पयल्या मंत्र्यान खूब काम केलां, ताचे पयलीं जे आशिल्ले पळय तांचें काम जावना. त्या खातीर प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोयचे विधानसभेन तृणमूल काँग्रेस धरून कितल्याशाच राजकीय पक्षांचो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट म्हूण वावुरपी PK स्वता राजकारणांत देवपाचे तयारेन. PKन बेरेस्तारा बिहारांत जनसुराज प्लान जाहीर केलो. बिहाराक वयर काडूंक खंय नवी राजकीय चळवळ जाय. बिहारांतल्या 17 ते 18 हजार लोकांक एके राजकीय माचयेर हाडपाचो PKचो प्लॅन. नवो पक्ष खंय सध्या ना. कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ,
या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है, मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ को, उस अवधारणा को ज़मीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। बेकायदेशीर रेंव काडपाचो धंदो चलता आनी थंयच्या पुलीस आनी अधिकाऱ्यांक खबर नासता हाचेर विस्वास दवरूंक शकना हायकोर्टाचे निरीक्षण। पेडणेचो पुलीस निरीक्षक आनी पुलीस अधिकाऱ्या आड DIGन खात्या अंतर्गत कारवाय करची। DGPन रेवेचो बेकायदेशीर धंदो आडोवंक शक्य ती कारवाय करची हायकोर्टाचो निर्देश। गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयच्या झोनांनी चलपी बेकायदेशीर रेंवेच्या धंद्याचे प्रकरण हायकोर्टान बरेच सिरियस घेतला। DGP ID शुक्लान 17 मार्चाक बेकायदेशीर रेंव बंद करपाक ऑर्डर काडिल्ली, ताची कॉपी कोर्टातूय दिल्ली। बेरेस्तारा सुनावणे वेळार याचिकदार NGO गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान आपली बाजू मांडली। DGPची स्टँडिंग ऑर्डर आसा बरी, मात एन्फोर्समेंटाक पुलीस फेल। आमोणा, वाळपय, काणकोण, फोंडे, कामुर्ले बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच। रेड फ्लॅग वाठारांत 24 वरां नजर दवरपाची वेवस्था स्टँडिंग ऑर्डरीत आसा। पुलीस रातच्या वेळार लक्ष घालिनात। कोर्टान DGPक एफिडेवीट दिवंक 8 जून मेरेन प्रास दिला। संबंधीत वाठारांत बेकायदेशीर रेंव बंद दवरपाक अपेशी अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केल्या ती सांगची म्हण कोर्टाचो DGPक आदेश। मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट। घरचो कोयराविलो आपलेच बॅकयार्डान हे घोशवाक्य घेऊन वावुरपी वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी इंबीचो म्हापशान नवे संकुलात प्रवेश। इंबी खंय गोंयची पयली वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी। भारतान दिसाक 50% कोयर तस्सो उरता। दर एकल्यान घरचो कोयराविलो बॅकयार्डांत लायल्यार खंय खूब फरक पडटलो। उक्तावणाक पर्यटन मंत्री रोहन, आमदार जोशुआ आनी नगराध्यक्ष आशिल्ली। Guys, just to tell you all, IMBI means yes in my backyard. It's an acronym for yes in my backyard. Yes, I will treat my waste in my backyard. Yes, I will make sure that my waste doesn't go into somebody else's backyard. IMBI is Goa's first waste management startup. It's a venture which brings all the different kinds of vendors together. It brings all the technologies together, drives us to do much better work in the field of waste management. India generates approximately around 150,000 tons of waste per day, out of which more than 50% of the waste remains untreated. This company started by welcoming any project, by saying yes, why not start with ourselves, why not do it with us. Are able to become proper entrepreneurs, scale up their businesses, and through the policies and schemes able to stride ahead. ही कल्पना पुढे होता असताना वेगवेगळे स्टार्टअप्स, वेगवेगळे IT कंपनीज सर्टिफाईड जावंक लागले। Last 10 days we have spent cleansing up a lot of issues with the startups we have been facing in terms of certification, in terms of getting their schemes right. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।